माय मोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. भाजपान वेंझीक माफी मागपाक दिल्यात 3 दीस. भाजप युवा मोर्चान वेंझी आड पुलिशेंत केल्या कागाळ. रुलिंग पार्टीचे फुटल्यात दोळे. गुंडारात चलोवपाचो हेत घेवन भाजपा वता मुखार. आप पक्षाचो वार. कुंकळकार एनआयटीक जमीन दिवन अजून मेरेन करतात पश्चाताप. गोंयकाराक एनआयटीचोच फायदो ना जाल्यार आयआयटीचो कसो जातलो फायदो. विरोधी पक्ष फुडारी मागतात जाप. चड पावसाक लागून शेतीच्या लागवडीचे जाला लुकसाण. या लुकसाणा आड सरकारान करची मजत. मागतात पारंपारीक फळां आनी भाजी विक्रेते. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. रामा काणकोणकार प्रकरणाच्या फाटभुंयेर जायते वाद जाल्यात, चालूय आसात. रामाक न्याय मेळोवन लागून विरोधी पक्षान एकठांय येवन मोर्चा काडिल्लो. वेंझी विएगसान ट्रेसपास केल्ल्यान भाजपान वेंझीक माफी मागपाक 3 दिसांचो अल्टिमेटम दिला. आतां भाजपा युवा मोर्चान वेंझी आड पुलिशेंत फॉर्मल कंप्लेन दाखल केल्या. स्टाफ आशिल्ले, लेडी स्टाफ आशिल्ले, 2 लेडी स्टाफ आशिल्ले, तांकां फोर्सफुली दार बंद करचे पडले. बिकॉज सगळो मॉब वयर येयलो फर्स्ट फ्लोराचेर आनी थंय हे जाले, म्हणजे रॉंगफुल कन्फायनमेंट जाले तेंचे सगळ्यांचे अनलॉफुल हे जाले. सो त्या खातीर आमी फॉर्मल कंप्लेन लॉन्च करपाक गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू. रुलिंग पार्टीचे दोळे फुटल्यात अशें दिसता. गोंयांत जावपी गुन्यांव लिपोवपाक दवरून खरे उलोवप्यांचेर चेपण हाडटात. हालींच युवा भाजपाच्या नव्यान निवडून आयिल्ल्या तरणाट्यान वेंझी विएगसाक शिटकायलें. गुंडारात चलोवपाचो हेत घेवन भाजप मुखार वता. आप पक्षान पत्रकार परिशदेंत भाजपाच्या ह्या पावलार निशेध केला. एक बाउन्सर जनता पार्टीन त्याचो युवा नेता, जो युवा प्रेसिडेंट आसा, तो आज पयरच हालींच खंय तो इलेक्ट नॉमिनेट केला ताका आनी हालींच ताका प्रेसिडेंट म्हणून डिक्लेअर केला. त्या प्रेसिडेंटान काल आमच्या एक गोयच्या इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हाक ओपन धमकी दिली की तुका 3 दिसां भितर तू सॉरी म्हणना जाल्यार तुजेर आमी कितें करता ते पळया म्हणून. त्या तुषार केलकर का कोण तो, तेजे आयज ताका सांगपाक सोदता हांव. अरे तुषार बाब, तू एक युवा लिडर, तू युथ प्रेसिडेंट तेंचो. तुवें ही धमकी दिवपाक सोडून तुजी पहिली प्रेस कॉन्फरन्स आनी तुवें पयल्याच प्रेस कॉन्फरन्साक तूं गुंडागिरीचे युवा मदीं गुंडागिरी हाडूंक सोदता म्हण हें कळून येता. तुवें पयली तुजी प्रेस कॉन्फरन्स तुवें घेवपाची आशिल्ली की यूथ आमचे कितें प्रॉब्लेम फेस करता. अनएम्प्लॉयमेंट, तेंचे रस्त्या खातीर एक्सिडंट जावन आपले कितलेशे यूथ मेल्ले आसात. तेंचे आयज पळोवंक गेल्यार खुबशे एज्युकेशन इश्यूज आसात. हे इश्यूज घेवपाक सोडून तूं आयज एक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हाक तूं आयज धमकी दिवपाक भायर सरला. ही कळटाली की इट वॉज ऑल स्क्रिप्टेड म्हणून. तुमकां बरोवन दिल्लें आनी तुमी थंय येवन बडबड केली म्हणून. आमच्या इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह बाब वेंझीचें नाव घेवन नाल्यार आनी खंयचें नाव घेवन हो टॉपीक डायवर्ट करनाका. यू गायज हॅव बीन फाउंड गिल्टी. हे की तुमचेच मनीस हे गुंडागिरी करतात आनी तुमचेच आमदार गुंडागिरी करता म्हण हें कळून आयिल्लें आसा. म्हणून आयज तुमी खंय ना खंय तुमी आयज तो टॉपीक डायवर्ट करपा खातीर बाब वेंझीचेर नाल्यार आमच्या लिडरांचेर आयज तुमी पिन पॉयंट करतात. सांगपा म्हणल्यार तेंच्यांनी सांगलें की तेंचे कडेन खंय 1 लाख BJYM मेंबर्स आसात. अरे बाबा, जेन्ना आख्खे गोंयकार जेन्ना रामा काणकोराक न्याय मेळचो म्हणून जेन्ना ग्राउंडार देंवले, जेन्ना रस्त्यार देंवले, स्ट्रीट्सार देंवले, तुमी खंय न्हिदलेले? हो तुषार म्हणटा तो खंय न्हिदलेलो? तूं येवचे आसले त्या टायमार प्रोटेस्ट करपाक. इट वॉज नॉट अ पॉलिटिकल प्रोटेस्ट. इट वॉज गोंयकारांचो प्रोटेस्ट आशिल्लो. एक्टिविस्ट आसले तेंच्यांनी प्रोटेस्ट हाडलेलो. तेंच्यांनी सांगलेलें की आमी गोंयकारां सोबत येवया, गोंयकारांक प्रोटेक्ट करपा खातीर आमी रस्त्यार देवया म्हणून. तूं खंय आशिल्लो? तुवें तुजे पॉलिटिक्स सायडीक धरून तूं येवचे आसले रस्त्यार. कित्याक येवना? कित्याक तुका खबर आशिल्लें तुमचो होम मिनिस्टर हितून इन्वॉल्व आसा. तुमचो होम मिनिस्टरा कडेन कॅपेबिलिटी ना की गोंयकारांक न्याय दिवचो. आनी ह्या जे लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन जाला तुमचोच भारतीय जनता पार्टीचो सरकार हितून इन्वॉल्व आसा म्हणून तुमकां खबर आशिल्लें म्हणून तूं येवना. नाल्यार तूं खरोच गोंयकार आशिल्लो आनी खरो युथाचो लिडर आशिल्लो जाल्यार तूं आयज त्या रस्त्यार देंवपाचो आनी आयज तूं रामा काणकोराक न्याय मेळचो म्हणून तूं देंवपाक जाय आशिल्लो रस्त्यार. मास्टर माइंड कोण आसा? बीजेपीचे लोक कोणी मास्टर माइंड आसात जाल्यार तुमी ओपनली येयात आनी सांगात मरे कित्याक भितात, कित्याक डायवर्ट करतात, कित्याक थिंगा पावनात आनी सांगनात.
अशें करता जाल्यार आनी कितें उरलां? गोंयकारची युनिटी पळोवन आज अशें तरी जाता, फाल्यां आमच्यांनी सांगोंक जायना हेणे बरो होमवर्क करपाक जाय. हो तुषार केरकरान म्हाका दिसता हेणे होमवर्क केलो ना. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आणि अरुण नाईक. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव आपल्या येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कुंकळकार NITक जमीन दिवन अजून मेरेन पश्चाताप करतात. जमीन गेल्ले तरणाटे कामा खातीर तळमळटात. ह्या NITचो फायदो कोणाक हाची जाप अजून मेरेन सोदतात. गोंयकाराक NITचोच फायदो ना जाल्यार IITचो फायदो कसो जातलो? विरोधी पक्ष फुडारी जाप मागतात. गोंयांत IITचो विशय बरोच वाडत आसा. कोडारच्या प्रस्तावित IITक थळाव्या सयत फुडाऱ्यांनी समाज वावुरप्यांनी लेगीत खर विरोध केला. हो प्रकल्प आयल्यार गांव काबार जावपाचो भंय सगळ्यांनी उक्तायला. भाजपा सोडून IIT कोणाकच नाका. सरकार फकत जमीन हडप करपाचो यत्न करता. लोकांक हाचो कसलोच फायदो जायना हाची देख आतां कुंकळे आयिल्ली NITची पळोवपाक मेळटा. सरकार अंत्योदय मेरेन पावपाचो यत्न करता जाल्यार आमचे घराणे आयकचे असो उलो आतां उठ्ठा संघटनेन तशेंच फुडाऱ्यांनी मारला. म्हणटा आनी कुंकळेकार NIT येयला ताचो फायदो जालो म्हणटा. दिगंबर कामतीन कितें आहा, दिगंबर कामतीन कितें उलोवप केन्ना ते तुज्यान आनी म्हज्यान डिसायड करूंक जाय. ताका कनेक्शन आहा आनी तो ताका कशें बरें पडटा तें तो सांगता. आनी तो अशें म्हणटा की हें आपल्या तोंडांतल्यान येता अशें न्ही, हे देवान आपले कडच्यान तोंडान काडला म्हूण सांगता. सो अश्यो जेन्ना काणयो लोकांक सांगूंक लागतात तेन्ना गोंय कितलें अकलेक पावला तें आमकां दिश्टी पडटा. पळय लोकप्रतिनिधी तो वचून असो सारको खडेगांत इतल्या वर्सां जिखून आयिल्लो मनीस, मुखेलमंत्री, तो अशें जेन्ना उलोवंक लागता तेन्ना गोंय खंय पावला तें तुमी कॅल्क्युलेशन करूया. कोंकणी NIT जाल्यार खरीच फायदो जाला गोंयकारांक. NITचेर NITन खंय गोंयकार आहा रे, सोदचो पडटा थंय हें घेवन मायक्रोस्कोपान. आमी पयर हें काडला मरे, जॉब लिस्ट काडला. मुखेलमंत्र्याचो भावजी जो आहा पळय ताका पसून सांग विचार तूं, तो म्हणटलो कांय फायदो जावना म्हणून. कोण ना थंय गोंयकार, खंय NIT कोण आहा? सो प्रोजेक्ट खंयचोय हाडटा तातूंत स्थानीक मनशाक जर फायदो ना जाल्यार त्या मनशान कित्याक अलाव करप तो प्रोजेक्ट? खंयच्या प्रोजेक्टान स्थानीक मनशाचो इन्वॉल्वमेंट हाडूं येता मरे, फोर्स करूं येता इन्वॉल्वमेंट. हांवें तो येतें ऑर्गेनीक फार्मींग सेंटर ऑफ एक्सलन्स म्हणटा कोडार जे इंडो इज्रायल प्रोजेक्ट म्हणटा तो इनिशिएट करपी हांव. तातूंत कंडिशन आशिल्लें की स्थानीक लोकांक अशी नोकरी दिवंक जाय, तो कंपाऊंड वॉल आहा तो तांकां बांदूंक दिवंक जाय, हे सगळे कंडिशन हांव तुका दाखयता जाल्यार आमी जे कितें सायन मारला तें. पूण तशें कांय जावं ना. आतां जावं ना जाल्यार तुमचो सरकार तुमी निवडून दिला त्या लोकांक, चूक तुमची. पीपल गेट द गव्हर्मेंट दे डिजर्व इव्हेंच्युअली. पावले सगळ्यांनी ऑपोजिशन IITक विरोध व्यक्त केला. हाजो अर्थ कितें की IIT प्रकल्प हांगा सगळे पॉलिटिकल पार्टीक नाका. एक BJPक सोडून त्या BJPच्या आमदारान अजून मेरेन लोकां मदीं गेलो ना आनी आपलें मत कितें तें ताणें सांगूंकूय ना. आतां म्हजो नॉर्मल प्रोसिजर असो आहा की हांव जर कितें ओपोज करतलो जाल्यार सारके प्रॉपर फॅक्ट्स घालून ते ओपोज करप. ताचे खातीर एक स्टडी जावंक जाय जी आमी फाल्यां सँक्शन करतले. हांगा एक एरियल सर्वे जावन बॉर्डर्स दाखोवन इश्यूज आहात म्हणटा ते अशें की ट्रायबल रायट्स, 5 लाख स्क्वेअर मिटर ST कम्युनिटी म्हळ्यार मूळ गोंयकारांचो जो समाज आहा तांकां टेनन्सी रायट्स मेळिल्ले आहा. टेनन्सी म्हणटा ती भाऊसाहेब बांदोडकरान हाडिल्ले पयले लँड रिफॉर्म्स आमच्या देशांतले, कसेल त्याची जमीन. सो ते भाटकार जाल्ले आहा, कोमुंदात भाटकार न्ही हाजी. सो 5 लाख स्क्वेअर मिटर तशें आहा. ट्रायबल रायट्साचो इश्यू आहा, प्रायवेट फॉरेस्टाचो इश्यू आहा. रान हांगा सामकें दाट रान आहा आनी वाघ पसून पटेरी वाघ हांगा आसा. सो अशें जर सगळें पळयलें जाल्यार म्हाका दिसता की IIT विचार पसून ह्या गांवांत करप हें चूक. आनी हाजे फुडलें एक्सपिरियन्स अशें आहा तेंचें की सरकार जमीन फक्त ग्रॅब करता आनी लोकांक ताचो कांय फायदो जायना. हें क्लियर तांणी पळयलेलें आहा. जे प्रकल्प सरकारान हाडल्या ओपा धरून एग्रीकल्चर फार्म कोडाराचे तातूंत स्थानीक लोकांक कसलोच फायदो जावंक ना. सो सरकार लोकांक कॉन्फिडन्सान घेनासतना आपली दादागिरी करता आनी हेचो निशेध करपाक हांगा आयिल्ले. एक बारीक लोकांचो जर आवाज एसेंब्लीन जर काडपी
आयज आमचे मनोहरभाई पर्रीकारा फाटल्यान जर कोण आसा जाल्यार ते विजय सरदेसाय सर आसा. ताका लागून तेंचे कडेन आमचे अशें मागणें आसा की आमचो जो विशय जर हांगा जर आमचो खंय क्लियर जायना आमचे कडेन सॉल्व जाल्यार तेंच्यांनी तो असेंब्लीन मांडचो आणि हो विषय आमचो शेतकऱ्याचो आसा. कारण तोय बीन एग्रीकल्चरिस्ट आसा, तेंचे भाट कुळागर आसा, तांकां भरपूर एक्सपिरियन्स आसा. तेन्ना हे जर कुळागर जर वयता जाल्यार कितें जाता आनी ते करपाक कितलो त्रास पडटा हे तांकांय खबर आसा. ताका लागून तेंचे कडेन मागता की तेंच्यांनी आमकां हांगासर म्हणजे तेंच्या प्रोजेक्ट जो आसा हो प्रोजेक्ट तेंच्यांनी स्क्रॅप करचो अशी आमकां तेंच्या कडेन एक आमी तांकां विनंती करता. आनी हांगा आमचो हायआयटीचो प्रोजेक्ट जो आसा तो हांगा न आनी असो दुसरे कडेन खंय तरी व्हरचो अशा पद्दतीन आमची मागणी आसा. आनी गोंयच्या मुख्यमंत्र्या कडेन आमचे शिष्टमंडळ बसून तेची चर्चा करतले, उलयतले आनी सविस्तर जे आमी हांगा तेंची कितें म्हायती आयकल्या ती म्हायती आमी आमची सगळी मांडून बाबा हांगा तितलो हांगा प्रोजेक्ट हांगा नाका आनी खंय तरी व्हर, कारण हो जो प्रोजेक्ट जो आसा तो हांगा हानिकारक आसा, घातक आसा अशे पद्दतीन आमी आमचो फुडले कमिटीचो आमचो रोड मॅप जो आसा, प्लॅनिंग जो आसा आमी ठरयतले. आम्ही म्हटलां तुमचे बरोबर आम्ही आसतले, तुम्ही एकठांय रावात, युनायटेड रावात. आमचे पर्यंत जे कितें सहकार्य ते आम्ही निश्चितच करतले. पण गोंयचे मुख्यमंत्री ह्या भागाचे आमदार आमचे बरे मित्र श्री सुभाष शिरोडकर हांकां सुद्दां आमची रिक्वेस्ट आसा की तुम्ही प्रत्यक्ष ह्या जाग्याची पळोवणी करचे. तुमकां दिसता ही जागा फिजिबल आसा, हांगा कांयच ना, कल्टिवेशन ना, ह्या लोकांक कांयच नुकसान जावचें ना, हेजे प्रत्यक्ष येवन पळोवचें. आणि हो जर समजा प्रोजेक्ट जर ह्या आमच्या शेतकरी भावाक, ह्या ट्रायबल लोकांच्या आदिवासी भावांक जर नाका, आमचे नरेंद्र बाबा मोदी जे आसा पंतप्रधान देशाचे म्हणटात आपण आपले सरकार जे आसा अंत्योदय तत्वाचेर चलता, जाल्यार हो आदिवासी समाजाक सुद्दां आपण न्याय दिवपी अशें आपल्याले सरकार आसा. म्हाका दिसता हांगा जर असो जर ह्या प्रोजेक्टात जर हेंचेर जर अन्याय जाता तो अन्याय पयस जावपा खातीर सुद्दां जात तितले ताबडतोब कारवाय करी आनी हांकां न्याय मेळचो ही आमची मागणी आसा. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समृता खणगांवकर आनी मुझेफ शेख. चड पावसाक लागून शेतीच्या लागवडीचे लुकसाण जालां अशें पारंपारीक फळां आनी भाजी विकपी शेतकार सांगतात. ह्या हंगामात पारंपारीक चिबडांचे पीक खूब उणें जालां. ते भायर गोरवां, मोर आनी हेर जनावरांक लागून पिकाची नासाडी जाता. ह्या लुकसाणा आड मजत करपाक सरकारान सबसिडी दिवची अशें शेतकारांनी सरकारा कडेन विनवणी केल्या. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आमी सध्या मडगांव आसात आनी मडगांवाचो गांवठी बाजार आनी आमी म्हणटात जे ट्रेडिशनल जी मोगी जातात या तवशी जातात, बाकीची जे आयटम जातात हे हांगा खंय तरी ह्या सिजनाक आमची गांवची जे लोक आसात हे हांगा विकपाक घेवन येतात. पूण ह्या खेपेक पावस चड जाल्ले कारणान ह्या लोकांचेर खरेंच खूब उपासमारेची माळी आयले कडेन आसा. ही इतल्या खातीर की ह्या वर्साक जो पावस झडला हो आजुनी काबार चलना, आजुनी झाडत आसा. आनी हो झडले कारणान कितें जाता, जी मोग्यांक ह्या तवश्यांक जी फुलां येतात ही खंय तरी ना जातात, पडटात, पावन वयतात ह्या पावसा खातीर आनी फुलां जावपाकूय पावना. आनी हेजे खातीर ह्या लोकांक जे फार्मर्स आसा, ट्रेडिशनल फार्मर हे रानाक जेन्ना भाजी सगळी रोयता आनी सगळी तरी भाजी हांगा येता, हांकां खंय तरी आज खूब त्रास जाल्ले कडेन आसात. आनीक आमची एक मागणी आसा सरकारा कडेन, जे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट म्हणटा की आमी शेतकारांक खूब दिता म्हणून, पूण ह्या शेतकारांक हेजो फायदो जावपाक जाय आसता. पूण खंयच ह्या शेतकारांक फायदो जायना, कित्याक जनावर जी आसात ही गांवांनी आतां येवपा लागले कडेन आसा ती जाल्यात आनी रानाक जें कितें जाता हेंय उत्पन्न काबार करतात. म्हणूनच ह्या फार्मर्साची एक मागणी आसा की सरकारान एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान मातशें आमकां पळोवचें आनी खंय तरी आमकां रिलीफ दिवचो आनी ह्या हेजेर आमकां कितें तरी आदार करचो म्हूण तेणी आज म्हागले कडेन आसा. आमी पयलीं शेतां रोयता, मागीर काडून मागीर वयर डंगरार रोयता, मागीर नडपा जाय, मागीर सारी घालपा जाय, सावळ घालपा जाय, मागीर त्या नंतर त्या नंतर मागीर ती सगळी वाल बेलोन वयता, मागीर ती झाड जाता, मागीर तें फूल जालें, मागीर पावस येताना पाड जावन गेलें आनी मागीर पळय वेपार जालो म्हणटाना मागीर माकडां राखों जाय, चानी खाता, शेती बी लागता तुमकां? हय शेती बी येता, शेती बी येता. आनी तशें रानटी कितें लागता तुमकां न्ही? रानटी जनावर लागनात? रानटी माकड येताय न्हू, माकड आनी दुकोर येयले जाल्यार ते सगळे पाड जावन वता आनी म्हशी येता, गये बी ह्या जनावर खातीर तुमकां त्रास जाता? त्रास जाता सगळे. आमकडे काय ना, आतां केळी पातळ एक पापास बी मेळटा आमची.
म्हूण पावसान सामके काबार केले खंय तरी एक दिवपा जाय दिसता दिवपा म्हणल्यार आमकां कांय हरकत ना कित्याक ही काणकोणच्यान एक एकल्याक आमची एक एक कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा एक एक मार्केट एक त्यांची म्युनिसिपालिटी आहा एक्चुअली तांकां लागता खंय काणकोण म्युनिसिपालिटी लागता पूण आमी आमकां रिक्वेस्ट केले तेन्ना आमी तुमची माध्यम मिडिया डिपार्टमेंट तेन्ना आमी तांकां रिक्वेस्ट करून आमी म्युनिसिपालिटी रिक्वेस्ट केले पूण तांकां दवरपा जायना एक्चुअली पूण आमची बरेपणान हांगा दवरता कित्याक थोडो वेळ रावता चड वेळ रावना गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गावकार आणि ओमकार देशप्रभू. परतून घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. राज्यांत अपघातांच्या प्रमाणांनी वाड जायत आसा. फाटल्या दिसांनी एका अल्पवयीन तरणाट्यान चलत वचप्याक दुचाकीक ठोकून जिवेशी मारल्याची घडणूक उक्ताडार आयली. याच अपघातांचेर नियंत्रण हाडपा खातीर कोलवाच्या ट्रॅफिक सेलान जागृताय मोहीम घडोवन हाडली. या मोहिमेंत मॉडिफायड सायलेन्सर वापरप्यांक, अल्पवयीन चलोवप्यांक आनी नेम मोडप्यांक तालाव दिले. तशेंच पालकांनी आपल्या अल्पवयीन भुरग्यांक गाडयो दिवच्यो न्हय असोय उलो मारलो. पळयात रमेश नायक राऊत आनी विलियम रॉड्रिक्साचो रिपोर्ट. आतां रोड सेफ्टी वीक जो आसा हो कंप्लीट जाले कडेन आसा आनीक जे पुलीस स्टेशनाच्या ज्युडिरिक्शन आसा ह्या ज्युडिरिक्शन खुबश्यो केसीस ज्यो आसात ह्यो त्या पुलीस स्टेशनाच्या ज्युडिरिक्शन केल्ले कडेन आसा आनी चड म्हळ्यार हो ट्रॅफिक सेल जेन्ना कोलवा आज आमी आसात ते कोलवा ट्रॅफिक सेला कडेन आसात आनीक आज आमी जाणून घेवया की कितल्यो गाडी ज्यो आसात ह्या गाडयांक रोड सेफ्टी विकाक चलन दिले कडेन आसा. त्याच बरोबर जे सायलन्सर जे मॉडिफाय सायलन्सर बसून जे मिसफायर करतात आनीक हे खुबशे लोक जे आसात हे हार्टा पेशंट या बाकीचे पेशंटाक त्रास जाता ह्या हांकां कितली जाणांक तेणी चलन दिले कडेन आसा ते पळया. त्याच बरोबर मायनर भुरगीं जे आसात हे मायनर भुरगे आतां सगळे रस्त्यार गाडी चलयतात आनीक त्रास करतात आनीक फाल्यां कितें जातरीक मागीर कितें जाता आवय बापायक हांगा त्रास जातात. आवय बापायक खंय तरी फायन पडटा तेकाय 25,000 सुमार फायन आसा आवय बापायक. म्हणजे अननेसेसरी भुरग्यान गाडी चलोवप आनी आवय बापान भोगप हे खंय तरी कितपत योग्य आसा. हायकोर्टान हो मॅटर चलता सिरियसली रॉकेट सायलन्सरा खातीर आनी आमची ड्रायव्हूय आसलेली आनी सेफ्टी वीकूय आसलेलो 8 ते 14 पर्यंत. आमचे सुप्रियराचे इन्स्ट्रक्शन आसलेले जाता तितक्यो मॉडिफायड सायलन्सराच्यो केसी करा. सो म्हाज्या युनिटान हांवें टोटल 14 केल्या आनी स्पेशल ड्रायव्हरच्या टायमार हांवें 7 केसी सायलन्सराच्यो केलेल्यो आनी तशें तांकां चलनूय दिल्लेलें आसा. मायनर भुरग्यांनी गाडी चलोवप ना तेजें लायसन 25 वर्सां पर्यंत मेळचें ना. प्लस तेंच्या आवय बापायचेर जी गाडी ओनर आसा तेंचेर केस जाता तांकां 25,000 पर्यंत फायन आसा. प्लस तांकां अपना घरान तेंचो जो रिपोर्ट धाडचो पडटा तांकां थंयसरूय फायन भरचें पडटा. वॉयलेटर जो बारको मायनर भुरगो चलयता पळय तो. सो मेसेज कितें मेसेज तांकां इतकेंच की मायनर आसतना तेंच्यांनी गाडी चलोवची न्ही कित्याक तर तांकां 25 वर्सां पर्यंत लायसन मेळचें ना. प्लस तांकां 1 म्हयनो कम्युनिटी सर्वीस म्हणून दिता आनी तेतून आमी तांकां शिकयता रुल्स एंड रेग्युलेशन्स जें करून तेंच्यांनी तें पास करपाचें आनी दुसऱ्या फ्रेंडाकूय सांगपाचें ही इन्फॉर्मेशन ओ ही मेसेज तांकां तशी की तेंचे मायनर भुरग्यांनी गाडी चलोवप ना. मॉडिफाय धरता बायक म्हणजे एक्चुअली इनिशियली बरो आसा हो आनी तो PI जो आसा सुरज सामान काम बरें करता मडगांव. ते बुलेटी सुद्दां आमचे कडेन सुद्दां आसा बुलेट ना म्हणटा तुका पूण तशें सायलन्सर यूज करना न्ही कोणी. आनी ज्यो बुलेट पळय RTOन जशी दिल्या आनी ज्यो व्हेकल्स RTOन दिल्या त्या प्रमाणे ते आसपा जाय. अशा कितें केल्यो मॉडिफाय करून सुद्दां थोडे कितें आयज मॉडिफाय केले जाल्यार दुसरे टायप मॉडिफाय चोरी माती सगळें तुमकां करपाक मेळटा. गाडी आसा तशें ते कंडिशन आसपा जाय. आज ट्रॅफिक PIन हाडले कडेन आसात. PIन हाडल्या ट्रॅफिक PIन आज हाडले. ट्रॅफिक PIन हाडल्या पळय तो हाडटा ट्रॅफिक PI काल हांवें पळयल्लो आमगेलो हो दळवी सायड तो बरें काम करता. म्हाजे सोमाराक देवून तो थंयचे गाडयो पळयतालो ते खारेपणा टाटाचेर म्हाका तो बरें हें करता बेस्ट करता. आतां सद्याक आमी पणजेन आहा काल आझाद मैदाना कडेन. आतां लेटस्ट आतांच आयकून येयला की आमी पळयलें की गोवा ट्रॅफिक पुलीस ज्यांनी एक अवेरनेस ड्रायव्ह केला की डबल पार्किंग, नो एंट्री, झिब्रा क्रॉसिंग हांगासर ते कोणे पार्क केला जाल्यार ते पयले वॉर्निंग दिता. स्पीकर घेवन येता त्या रस्त्याचेर कंजेक्शन आहा ट्रॅफिक तांकां पयले वॉर्निंग दिता आनी उपरांत ते येयना जाल्यार तांकां तालांव इश्यू करतले.
ही जावन आसा त्यांची अवेरनेस अँड सेफ्टी ड्रायव्ह सेफ ड्रायव्हिंग ऑल ओवर गोवा ह्या सद्याक आतां पणजेन हिंगासर चालू जाल्ली आसा. आमच्या फाटल्यान तुमी पळयता आसा ते ट्रॅफिक पुलीसचे मायक घेवन सगळ्यांक सांगता की डबल पार्किंग केल्ले आहा ते काडचे, तांकां टायम दिता, कोणी गेला जाल्यार ट्रॅफिक जॅम जाला आनी जरी तर त्या वेळान ते काडना थोड्या ते येयना जाल्यार तांकां चालन दिवपाक ते तयारी करता. तर ही अवेरनेस ड्रायव्ह जी आयज सान इम्प्लिमेंट जाल्या गोंयान सगळ्या रोडांचेर दिसती पडटली. मेजर ट्रॅफिक जॅम जाता, कोण डबल पार्क करून खूंय वता आनी दुसऱ्यांक आडकोड जाता ट्रॅफिकेक, तांकां पयले वॉर्निंग दिता. तर तुमकां हे विज्युअल पळोवन तुमकां कळटलें की आनी तेज्या भायर तांणी दुसरे अवेरनेस केला की सीट बेल्ट घालपाचे, हेल्मेट घालपाचे, ते सगळे अनाउन्स करता रस्त्याक वेता त्या ट्रॅफिक ड्रायव्हर रायडरांक. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, समरिता खणगांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. डॉन बॉस्को ऑडिटरी फातोर्डान स्पोर्टिंग क्लब काणा बाणावलीक हारयलो. 3-0 अशा गोल फरकांनी जैत मेळयलें. नावेली रोजरी चर्च खेळा मळार नावेली स्पोर्टिंग क्लबाची 44वी गोल्ड अँड सिल्वर ट्रॉफीन अखिल गोय इंटर विलेज फुटबॉल सर्तीन डॉन बॉस्को ऑडिटरी फातोर्डान स्पोर्टिंग क्लब काणा बाणावली आड 3-0 अशें जैत मेळयलें. गेम जाल्या फातोर्डा आनी बाणावले. फातोर्डान 3 गोल जिखले आनी परत तेका आनी हांव मागता कित्याक आमचे प्लेयर गोंय जावचे, कित्याक आमगे आतां आमकां आमी नॅशनल खेळटाय. आतां हांव मुगे एक आवड आहलोली असो प्लेयर जायन सिलेक्ट जायन वर्ल्ड कपा वचपाक. हे आमी एकूय मॅच उरली आमचे हितून की आमी वर्ल्ड कपा इंडिया गेलोली. अजूनही पावलो ना आमी. पावलो ना की तूं ट्राय केली. आतां मागता गव्हर्मेंटा कडेन की तांकां बरें हें करचें ट्रेन अप करून बरें कोच आनी आमगे एक इंडियेक एकूय म्हण आतां संवसारा गेला आनी इंडिया म्हण गेलो ना. हांव मागोता आनी देवा कडेन मागोता की आमगे एक इंडिया गेम एक वर्ल्ड कपाक क्वॉलिफाय जाल्या. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. मंगळारा राज्यात हवामान खात्यान सकाळी गडगड आणि पावसाची खर शिटकावणी दिल्या. तशेंच खात्यान 25 ते 29 तारखेमेरेन राज्याक येल्लो अलर्ट दिवन उटंगराचो पावस आनी नेटान वारे घोळपाची शिटकावणी दिल्या. मंगळारा पयलींच येवपी वादळी हवामानाचो संकेत दिल्लो. दिसभर मळबात कुपा दाटून घोग्यांनी पावस पडटलो. पावसाक गडगड आनी विजेचो सांगात मेळपाची शक्यताय आसा. बुधवारा कांय प्रमाणात थाकाय मेळटली अशी आस्त आसा. मळबात कुपा दाटून कांय वाठारांनी फकत हलको पावस पडटलो जाल्यार सकाळ निवळ आसपाची शक्यताय आसा. चडावत आनी उणें तापमान 28 डिग्री सेल्सियस आनी 24 डिग्री सेल्सियस आसतले असो अदमास आसा. बिरेस्तारा राज्यात उटंगराचो पावस 25 ते 29 तारखेमेरेन येल्लो अलर्ट. उटंगराचो पावस आनी खर वारे घोळपाची शक्यताय. बुधवारा ना खासा शिटकावणी. दीस चडसो सुको आसतलो. 24 तारखेक हलको पावस पडपाची शक्यताय. बुधवारचे चडावत आनी उणें तापमान 28 डिग्री सेल्सियस आनी 24 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगस्सो.